मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मडगांवांतल्या रवींद्र भवनात जाल्ल्या कार्यावळीत म्हजे घर येवजणे खाला लाभार्थ्यांक मालकी हक्क प्रमाणपत्रां म्हळ्यार सनद वाटली। दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्लो प्रशासनान ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। RDX ब्युरो रिपोर्ट। तुम्ही खूप लकी आसात कारण तुमकां विश्वास आशिल्लो। मुख्यमंत्री जर आमकां कितें सांगता आसत जाल्यार ते खरें सांगता, हे तुमकां विश्वास म्हणून तुमकां पयले सर्टिफिकेट मेळटा। बऱ्याच जणांनी दिसले कारण अपोजिशन जे आसा ते सदतीक टिका करतात आणि बऱ्याच जणांनी दिसता ते सांगतात ते खरें आसतलें, आज ते फाटल्यान उरिल्ले आसा। अधिकाऱ्यांक घेवन तुमकां शिकयले वतले कशें फॉर्म भरप, पूण ह्या स्किमीचो फायदो प्रत्येक बारीक मनशाक जावचो गोंयांत अशें स्वप्न गोंय सरकाराचे, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचे आसा। ते पूर्ण करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी सहकार दिवचे, फाटल्यान रावचे न्ही। जागृताय जी म्हणटा पळय ती गोंयांतले सगळे वाड्यान करपाक जाय, शहरांतल्यान सुद्दां आनी लोकांक सांगपाक जाय हे फॉर्म जे म्हजे घराचे फॉर्म आसा पळय ते भरून घ्यात। म्हणजे शासकीय अधिकाऱ्यांची विनंती आसा की हे सगळे फॉर्माक प्रायोरिटी दिवची, सुटसुटीकरण करचे आणि जात तितले चडांत चड सनद जे आसा पळय ते आमी लोकांक दिवपाक पळोवया, जेणे करून एक सोबीत गोंय आसात, सुंदर गोंय आसात, पूण त्या गोंयांत रावपी गोंयकार जो आसा पळय न्ही तो सामको सुशेगाद रावता। लोक सदांच म्हजे हाटी लागलेले आमकां वयर बांदपाक दी, थोड्यान दुसऱ्या कुच्यान प्लॉट विकत घेयले आनी अशें करून जायते इश्यूज जाले थिंगा। ते म्हजे हाटी लागलेले रेग्युलरायज करून दी म्हणून, पूण मुको जावना। पूण आज खुशाल हांव कित्याक आमचो CM दोतोर प्रमोद सावंत खरें म्हणल्यार हांव म्हणूंक शकता, he has taken the courage to take this step to regularize these structures. म्हजें घर काडल्या उपरांत म्हजो फ्लॅट ही योजना आसा, कारण म्हाका खबर आहा कितलेशेच हजारांनी फ्लॅट्स हे आयजूय बी इरेग्युलर आसा, तांच्या नांवार ते जावंक ना, ते ती प्रोसेस सुरू आहा। थोड्याच दिसाच्या भितर म्हजो फ्लॅट ही योजना आमी काडटले आणि ज्यांचे अशा पद्दतीचे फ्लॅट घेवन तांकां तेंचे कायदेशीर अजून कागदपत्रां मेळोंक ना तांकांय बी रिलीफ दिवपाचें काम म्हजें सरकार करतलें। सर, आज सनद दिले तितली गव्हर्मेंट लँडाचेर पयलीं ह्यो वेरियस वेगवेगळ्या आमच्यो ज्यो 6 टायप्स आहा पयलीं ह्या वेगवेगळ्या जाग्यावयल्यो आहा। 1972च्या पयलींच्यो आहा, 20 फंड प्रोग्राम आसा, त्यो गव्हर्मेंट लँडावयल्यो आसा, प्रायवेट लँडांतल्यो आसा, आपली ओन घेतलेल्या लँडांतल्या, थोड्योशो कमुजात लँडांतल्यो आसा, आमी दिल्या। आनी त्या हांव सांगता खात्रीनिशी जो सरकाराचेर विश्वास दवरून एप्लाय करतलो ताका बेगिनात बेगीन द्या, ह्यो आमी दितले।